Dear Prime Minister, point of order. Dear Prime Minister, Discussion. your Discussion, good Speaker sir, self वाचूंक may be शकना. aware of the Speaker sir, long-pending discussion वाचूंक interstate शकना. water dispute. Letter how वाचूंक Madhe शकना. river He has to discuss. basin and the present Discuss on unrest this, Speaker sir. and Letter Trinamool तुमच्या वाजता तो. in Goa due to Vinesh Bab. finalization of Provision दाखवली leader pledge by the वाचपाक. government of Karnataka सगळ्या letter ruled by वाचपाची आसतली. your party to hastily complete the Kalsa and Speaker sir. Bandara Speaker sir, projects आमकां सगळ्या letter in their वाचपाची state. आसा. आम्ही letter Divert बरयल्या. the Madhe CM water. बरयल्या. Vinesh Bab. Madhe water out सगळ्या of basin. जशे मान्य मंत्री विश्वजीत राणे हांच्यांनी सांगले फॉरेस्टाचेर जातलो इकोसिस्टमीचेर जातलो स्पीकर सर तुका स्पीकर सर हांव परत एक मिनिट वेंदे येस एकूच मिनिट राव स्पीकर येत स्पीकर सर येत येस अरे आमी उलोवंक तो पयलीं म्हणटा तुमी डिस्कशन करूं नाका तो पयलीं म्हणटा तो डिस्कशन करूं नाका साखळी ज्या तरेचे टार्गेट केले की फक्त मुख्यमंत्रीच्या मतदारसंघात आम्ही वचून मिटींग घेतले हेच्या ऐवजी जर मुख्यमंत्रीचे कडेन आयले एक डेलिगेशन घेवन आनी चर्चा केली की बाबा आयज फुडें आमकां कशें वचूंक जाय हेजेर आनी सोल्युशन आमकां गावूंक शकता आनी हांव विनंती करूंक सोदता सगळ्यांक की आयज हे DPRचे जायते आहा DPR पास ते कमिशनान केले म्हणून इट्स नॉट द एंड ऑफ इट तेजे नंतर एनवायरमेंट क्लियरन्सीस आसा जायत्यो गोष्टी आसा लोकांक आमचेर विश्वास आहा म्हणून साखळीचो लोक बी वचूंक ना सत्तरीचो लोक बी वचूंक ना कारण लोकांक मुख्यमंत्रीचेर विश्वास आहा म्हणून इश्यू सुरवात खंय जाता इश्यू सुरवात जाता कन्सेंट टू नोटिफाय द अवॉर्ड आतां कोणें दिलें स्पीकर सर ह्यो दिवप कन्सेंट टू नोटिफाय अवॉर्ड हो एक मिसअंडरस्टँडिंगा खातीर जालो काय मॅच फिक्सिंगा खातीर जालो हो एक प्रश्न आहा हाजें उत्तर सगळ्यांक कळटा प्लॅन केल्लें गोंयच्या सरकारान 1990च्यान एक कितें करपाक टू मीट अवर वॉटर रिक्वायरमेंट अप टू 2051 आतां कितलीं कामां जाल्या हातून दोन कंप्लीट जाल्या उरल्या कितलीं 59 मुखेलमंत्री पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल दिता इव्हेंटांक दिता 59 बंदरांक घे मरे हांगा स्पीकर सर हांव रिक्वेस्ट करतां की हें गव्हर्मेंट रिझोल्युशन एमेंड करचें आनीक तातूंत एड करचें की फुडल्या 6 म्हयन्यांनी हे सगळे प्रोजेक्ट आमी सुरवात करतले हातून म्हाका कांय फायदो ना हातून फायदो आहा गोंयांक कित्याक दीस इज वन वे ऑफ वॉट यू कॉल सायंटिफीक अप्रोच टुवर्ड्स वॉटर युटिलायझेशन. And Speaker sir, somehow I feel that most of us politicize the issue again. I think we as politicians have the liberty to politicize it. And the solution has to be a political solution. But जेन्ना आमी एकमुखाचे जेन्ना पांय ओडपाक लागले काँग्रेसान कितें केलें BJPन कितें केलें दुसऱ्या पार्टीन कितें केलें म्हाका तरी दिसता लोक आज आमकां चोयता दे आर ऑल वॉचिंग अस वॉट इज हॅपनिंग टुडे स्पीकर सर अँड वी डू नॉट हॅव टू बी लाफिंग स्टॉक्स अगेन सरकाराचो मुखेली ह्या नात्यात केंद्रात भारतीय जनता पार्टीचे आमचेच सरकार आसा आणि निश्चितरित्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या वतीन आमी आमच्या केंद्रातली लिडरशिपी कडेन हो विषय टायम टू टायम मांडून आमी जे रिझोल्युशन पास केलां तें रिझोल्युशन गोंया खातीर म्हादई खातीर म्हणजे तेणी म्हटलां टायम बाउंड पण हांव जाता तितके बेगीन स्पीकर सर हांव स्पेसिफीक टायम न सांगता पण इतकी गजाल निश्चित आसा की गोंयचेर अन्याय जावचो ना आनी म्हादईचें संवर्धन करपा खातीर आमी सगळे जाण एकसंध आसतले सरकारात आसा ते पक्षात आसा ते किंवा हावजान आसतले सगळे मेंबर आमच्या बरोबर रावत जाल्यार म्हाका दिसता आनिकूय बी बेगीन आमी हो विशय सोडोवपाक शकतले निश्चितरित्या तुमची सगळ्यांची मदत लागतली हाज्याय फुडें तुमी सगळे जाण आयज जशे सोंपयता आसतना जो विशय तुमी मांडला खरोखरच हांव एप्रिशिएट करता हाजे वयलें राजकारण बंद करुया आनी आमी सगळे जाण एकसंध जावया इतकेच परत एकदां रिपीट करता. येस आतां हांव थाराव सभागृहाच्या मतदानांत घालतां जांकां तें मान्य आसा तेणें हय म्हणचें जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें